एका पिडेस्ताची भेट करूंक हांव गेलो. थंयसर पिडेस्ताची आवय गडीस आसली, मोतिनांतली ICUंत आसली. ती भुरगीं दुवा आनी पूत रोडोन दुकांगळोन आसलीं. हांव गेल्लोच तांकां हांवें बुजयलें आनी उपरांत तांच्या आवयक पळोवंक म्हाका धाडलें न्ही ICUंत. कोणाक येवंक जायना. हांव एकलोच भितर येता आसतना एकली नर्स सुपरवायझर ती नर्सांची धांवून आयली. येवन म्हजे कडेन बेसा मागता. म्हाका अजाप जालें. तिका खंय पळयल्या बरी जालें म्हाका. तितल्या रूड आसलो देविकलो रित्या मंदिराक ती आयिल्ली. ती म्हणटा फादर हांव म्हज्या घोवाक घेवन आयली त्या दळा. लगभग 1 वर्सा आदीं तो मोर्चार आसलो. ताका असली एक विशेश पिडा आसली, कोणाक सांगूंक जायना. आनी डाक्टरांनी आशा सांडली. हांवें थंयसर हाडलें देविकलो रित्या मंदिराक देवाचेर पातयेवन. कित्याक डाक्टरांनी जायना म्हणलें, खंयचीच चिकित्सा खंयचेच वखद ताका गूण करूं जायना म्हणलें. पूण थंयसर येतच आमकां मेळ्ळें तें देवाचें उतर. कसलोच आलो पालो वा लेप गूण करूंक शकना. ती पिडा सर्वेस्पर देव आपल्या एकाच उतरान तो गूण करता. जाणवायस बूक अवस्वर 16 वळ 12. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. वय कसलोसो आलो पालो लेप चिकित्सा वखद दाक्तेर आस्पत्र गूण करूंक सकनातली पिडा म्हज्या घोवाची देवान गूण केली. म्हजो घोव संपूर्ण तरान बरो जाला. आतां सोरोसय सोडला. मागणें करता, पळयत पुस्तक वाचता, ध्यान करता, रेतेरेक वता आनी अपुर्बेची जिणी जीवन आसा. ताका घेवन म्हाका येजें म्हण आसलें. पूण हांगा आस्पत्रांत जायतें काम आसल्यान म्हाका येवंक जावना. हांव बेगीनच येतलें. म्हाका जेन्ना म्हाका थंयसर ICUंत गेल्ल्या वेळा सयत म्हजो भावार्थ वाडलो आनी म्हजो भावार्थ गूण जालो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार. ताणेंसर आसला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं आनी तुमचें सवें आसूं. आमच्या दैवीक गायना कोंकणी भक्ती गितांत कंतार नंबर B25 पेज नंबर 48. दीस रात संतोषान नाचता, यात्रेक पैना वाट चलता. कित्या देवाचो हात जिणयेंत हांव देखतां. कारण ह्या संतोषाचें होय तें वर्त्या घुटाचें. कित्या बुजवणदार म्हजे थंय जियेता. दीस रात संतोषान नाचता, यात्रेक पैना वाट चलता. कित्या देवाचो हात जिणयेंत हांव देखतां. कारण ह्या संतोषाचें वय तें वर्त्या घुटाचें. कित्या बुजवणदार म्हजे थंय जियेता. जियेता जियेता हाल्लेलुया तो म्हजे थंय जियेता. जियेता जियेता हाल्लेलुया तो म्हजे थंय जियेता. दिसरा संतोषान नाचता, अशेर वाटेन हांव चलतां. कित्या बुजवणदार म्हजे थंय जियेता. जियेता जियेता हाल्लेलुया तो म्हजे थंय जियेता. जियेता जियेता हाल्लेलुया तो म्हजे थंय जियेता. दिसरा संतोषान नाचता, अशेर वाटेन हांव चलतां. कित्या बुजवणदार म्हजे थंय जियेता. कित्या बुजवणदार म्हजे थंय जियेता. भोव मोगाळा समिया जेजू तुवें आमकां बसयलां. हांव तुमकां अनाथा बरी सोडूं वचना. बगार हांव बापा लागीं मागोवन तुमकां एक मजतदार धाडटलो. तो तुमच्या सांगाता सदां काळ जियेतलो. तेन्ना तुमी जाणा जातल्यात हांव तुमचें थंय आसां आनी तुमी म्हजे थंय आसात. हांव तुमचें थंय आसां देखून तुमी जियेतल्यात. वय मोगाळा समिया जेजू तूं आमच्या काळजांत जियेताय. त्या पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खाल तूं आमचे थंय जियेताय. आनी तोच पवित्र आत्मो तूं आमचे थंय जियेताय म्हणलें जाणवाय समजणी आनी त्या हजारपणाचो अनुभव आमकां दिता. देखून तुजे थंय आमी जियोन आसतना अशेर वाटेन आमी चल्ल्यारी जिवितांत कितले कश्ट संकश्ट आमकां आसल्यारी, कितले बंधड्यांनी कितल्या सांकलेनी जाळांनी आमकां वेडो घाल्यारी आमचें काळीज संतोशान उरता आनी आमचो आत्मो तुजे थंय व्हडा आनंदान नाचता. समिया जेजू
दिव्यवाणी लाईव्ह या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर वीक्षकांचेर आशीर्वाद घाल. तुजी दैवीक सखत तांचे थंय व्हाळाशी कर. गुणकरची सखत व्हाळोवन दी त्या सर पिडेस्तां ती. कुडीची पिडा जायत्या जाणांक आसा, विशेश जावन 12 जाणांची खात संपूर्ण तरान विद्रूप जाल्या. दे हॅव द स्कीन एलर्जी, डिफॉर्मेशन ऑफ द स्कीन. आनी जायत्या जाणांक गांठी दूख आसात, हाडांची दूख आसा, आनी जायत्या जाणांक जिरवण्याची समस्या आसात, आनी 12 जाण कॅन्सर पिडे वरवीं कश्ट जातात. मुताची समस्या आसा, युरिनरी इन्फेक्शन, किडनी फेल जाल्यात, किडनीन फातर जाल्यात, गॉल ब्लॅडर फातर जाल्यात, लिव्हराचे समस्या आसात, पँक्रियाटीक समस्या आसात, डायबिटीज पिडे वरवीं आनी काळजाच्या पिडे वरवीं कश्ट जातात. बुजांची दूख, पेंगटाची दूख, आनी थोड्यांक सोसूंक जायना तसली दूख आसा. पोडोन मार जाला आनी आस्पत्रेंत आसात. सर्जरी जाल्या घाय गुण जायना. डिस्क प्रलॅप्स जाला आनी 12 जाणांक मानसीक पिडा आसता. समिया जेजू तुजी दैवीक सकस दाण पिडेस्तांक गूण करणारा जेजू, वैजांच्या वैजा जेजू, दैवीक वैजा जेजू, आमची दया कर, काकूत कर, पिडेस्तांक गूण कर, कश्ट जाल्याचे कश्ट हळू कर, कामनांतल्यान बरें काम फाव कर. समिया जेजू तरणाटे आसात, जिवितांत एक बरो सांगातीन सोदतात. ब्लेस देम विथ अ गुड लायफ पार्टनर. वेळार तांणी काजर जावंक, वेळार तांचो भेस तांणी स्विकार करूंक, बरो फुडार आसा करूं, तांची तालेंतां देणी उर्जीत करूंक, बऱ्यांतले बरे अवकाश परगांव वचूं आशेतात. वेळार तांचो पासपोर्ट विजा जावं दी, ते प्रोफेशनल एग्जाम्स आसात ते पास जावं दी. IELTS या OET, CA या ग्रॅज्युएशनाचे परिक्षे पास जावन बरो फुडार आसा करून तांकां फोव कर. खाजर जिवितांत घोवा आनी बायलां मदें माया मोगान एकवट फोव कर. भुरग्यां आवय बापाय विधेय जावं दी, आवय बापाय भुरग्यांक आदर्श रितीन तांचे कुटुंब चलोवंक ताका साध्य जावं दी. प्रायवंतांक आनी अनाथांक कश्टांतल्यांक कुटुंब बरें करून सांबाळून दी. आमची पवित्र सभा बरें करून सांबाळून दी. आमच्या ह्या जागां खातीर आमच्या रिलिजियस सभा सती मागता. समिया जेजू समेस तांचेर आशीर्वाद घाल. तुज्या भोव पवित्र आनी सक्तेवंत नांवान हे मागणें आमी करता. आमेन, आमेन, आमेन. देव बरो दीस तुमकां समेस्ता. प्रेज द लॉर्ड. कशीं आसात मोगाचे न्हू? करेजमाच्या काळार आमी आसा, प्राचिताच्या काळार आमी आसा. तर तुमचे पैकी 12 जाणां उपवास प्राचित करनासात, दोणवणेचे विशेष करणे करनासात, कुर्सावाट करनासात, मागणें करनासात, पवित्र वासप पासून आसात, दान धर्म करनासात. मोगाचे न्हू? तुमकां अभिनंदन पाठयता. तुमी धांवून धरली धांव थिरासणेन धांवा. तुमी झुजोंक सुरू केल्लें झुजू भोव आपुरबेन झुजा. समी जेजू तुमच्या सांगात आसा, पवित्र आत्म्याचो अभिषेक तुमच्या वयर आसा. हांवें तुमच्या खातीर मागता. सांगात आसा मोगाचे न्हू? दिव्यवाणी लायव्ह या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे सांगाता मेळोन आमी मागणी करया. आमचेच बसत, आमच्या समाजे बसत आनी सर गरजा बसत आमी मागया. पवित्र पुस्तक आमी उक्त करया. थंयसर पवित्र पुस्तक उक्त करता आसतना पयल्या बुकांत, उत्पत्ती बुकांत, सृश्टेच्या बुकांत 30 आनी 7 अवस्वरांत आमकां वाचूंक मेळटा. 4थ्या वळीर जेनेसीस चॅप्टर 37 वर्स 4. आपलो बापूय आपल्या हेरां पुतांचो केल्ल्या प्रास जुजेचो चड मोग करतलो तें ताच्या भावांनी पळयलें. देखून तांणी ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतर लेगून ते उलयनातले. कितली अपुरबायची उतरां आसात. ही बरेंगन समजची जाल्यार परतून हांव एक फावटी वाचता. आपलो बापूय म्हळ्यार जाकोब, इसाकाचो पूत जाकोब, ताका उपरांत इस्रायल म्हूण नांव आयलें. आपलो बापूय आपल्या हेरां पुतांचो केल्ल्या प्रास चड जुजेचो चड मोग करतलो. जुजे ताच्या 12 जाणां भुरग्यां पैकी निमाण्या पैकी एकलो. म्हणजे 11 जाण भाव जुजेक आसले. जोसेफ हॅड 11 brothers. जुजे इज वन ऑफ द लास्ट children of Jacob, who is also called Israel, the son of Isaac. जुजे 11 जाणां भुरग्यांच्या की चड आपल्या एका भुरग्याचो जुजेचो मोग करतलो पळोवन हेरां भावांनी ताका द्वेशिलो आनी ताजे कडेन एक उतर सयत उलोवचें सोडलें. मोगाचें न्हू? हें वाचता आसतना म्हाका उगडास येवचें मातेवाच्या वांजेलांत थंयसर 5व्या अवसरांत स्वामी जेजू आपलो पयलो सरमाव त्या दोंगरा वयर दिता आसतना ड्युरींग हीज सर्मन ऑन द माउंट तो थंयसर 11व्या वळीर अशें म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 11. म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक
दगदणी भोगूंक आनी सर थरांची घडपां करन तुमचेर आड उलयता तें आयको मेळत जाल्यार तुमी कितले भागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्या सर्गा राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यांत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या कारेजमाच्या काळार मोगाचें न्हू हांवें नियाळ करचें आमची क्रिस्तांव अस्मिताय, आर क्रिश्चन आयडेंटिटी. आमच्या क्रिस्तांव अस्मितायेंत 3 संगती आमच्या नियाळा खाडी आहेत. पयली संगत जावन आसा आमची आयडेंटिटी, आमची अस्मिताय वा आमची वळख. जशें तुमचे कडेन आधार कार्ड आसा, ह्या दिसांनी सिटिझनशीप अमेंडमेंट एक्ट आयल्या उपरांत, CAA आयल्या उपरांत आनी कितें जायचें कोणना. पासपोर्ट आसा, आनी कितें विजा आसता, आनी कितें पान कार्ड आसता, रेशन कार्ड आसा, वॉटर ID आसा, अशें ID म्हणटात. ID म्हळ्यार आयडेंटिटीचें शॉर्ट फॉर्म ID. आनी तशें वय आमची अस्मिताय, आमी सर्गींच्या रासाक पावची जाल्यार, आमी सर्गा वचची जाल्यार आमकां जाय आसलें तो धाकलो जावन आसा, ती आमची परिचय जावन आसा. कितें आमी नियाळ करीच, ती आमी नियाळ करची. ती आयडेंटिटी असल्यांक ऑथॉरिटी मेळटा. जर तर तुका भारत देशाचो तुजो पासपोर्ट आसा, भारत देशाचें सिटिझनशीप आसा, तुका एक ऑथॉरिटी आसा. भारत देशांत खंय तुवें स्वतंत्र रितीन भोवयेत, संवसारांत खंय गेल्यार, संवसाराच्या भायर गेल्यार भारत देशाक रिक्त आसतना कोणेंच तुका आडावंक जायना. कित्याक तूं ह्या भारत देशाचो नागरीक. आमची नागरिकता कितें जावन सजय उडास दवरा. सर्ग राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां राखून आसा. प्रेज द लॉर्ड. आवर डेस्टिनी इज इन हेवन. देखून जर तर आमची डेस्टिनी सरकार आसचे भशेन आमची आयडेंटिटी आमचे कडेन ताका जाय असलें डॉक्युमेंट्स दाखले आसा जाल्यार म्हजे थंय तुजे थंय आतां ऑथॉरिटी म्हळ्यार अधिकार. ह्यो 3 संगती आमी मोगाचें न्हू जुजेच्या जिवितांत नियाळ करया. जुजेचो ताच्या भावांनी कितें केलो? विशेष द्वेश केलो. कित्याक? जुजे कांय वायट करूं ना, केवळ ताचो बापूय ताचो मोग करता म्हणल्या खातीर द्वेश केलो. देखून उडास दवरा मोगाच्या भावा भयणी, जर तर आमची अस्मिताय, आमची परिचय, आमची वळख आमी बरें करून जियेल्यार, म्हणजे देव बाप म्हजो वर्तो मोग करता आनी हांव देवा बापाचो वर्तो मोग केल्या पुरो ह्या संवसारांत जायती दोगदोणी, जायते अपमान, जायत्या तरांचे वय कश्ट दोगदोणी हांवें तुवें भोगों जाय पडटा. वय सांता भक्तांनी तशेंच भोगलें आनी जुजेनी तशें भोगलें मोगाचें न्हू आमी जाणा जाता. ताच्या भावांनी ताचो द्वेश केलो. तो बापाय आवय आनी बापाय सांगत आसतना ताका सपनां पडटलीं. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां सपनां पडटात की? सकाळां मोगाचें सपनां पडटात, पूण थोड्यांक सपनां पडचीं केवळ न्हिदेंत सपनां पडोवन कांय फायदे ना. ताका म्हणटात न्हिदेंत सपनांत केळीं घातलो म्हणटात. तुवें न्हिदेंत केळीं खावन कांय फायदो ना. सकाळीं उठून खंय तुज्या बेड्डाचेर सदल्यार तुका केळीं मेळनात. सपनांत तुका जायते पयशे जाल्यारय कांय फायदो ना. भांगार दिरवे मेळ्ळ्यार फायदो ना. सकाळीं उठना कांय येना. पूण पयल्यान आमचो भारत देशाचो प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम म्हणटा सपनां रातीक पडोवन कांय फायदो ना. बोगार सपनां पडल्या उपरांत तुका न्हीद पडोवन जो तसलीं सपनां तुका आसूं जाय. म्हळ्यार तुज्या काळजांत एक अत्रेग ये जाय, तुज्या काळजांत एक उमेद ये जाय, तुज्या काळजांत एक प्रेरण ये जाय. कसलें प्रेरण, कसली उमेद, कसलें एक अत्रेग तें जावन आसा जे कितें म्हजी आयडेंटिटी, म्हजी अस्मिताय आसा त्या प्रमाणे हांवें जियेचें, म्हजी वळख आसा त्या प्रमाणे हांवें जियेचें. जुजेक पडलेलें सपन कितें? ताच्या सपनांत ताणें पळयलें 12 पेंड्यो उबे रावल्ले. पेंड्यो म्हळ्यार आमी भात लुवता आसतना जायते भाताचीं तीं झाडां कातून जाल्या उपरांत तीं आड पडटा, देखून बरीं करून सांगाता बांदचीं, उखलूं सुलाब जाता. ते पेंड्यो सांगाता जायतीं भातां सांगाता बांदचें. ह्या गोवांचीं झाडां जायतीं सांगाता कातून जाल्या उपरांत बांदचीं, ताका पेंड्यो म्हणटात, शिव्ज म्हणटात इंग्लिशान. 12 पेंड्यो थंयसर आसले. एक पेंडी उबे रावली, आड पडोन आसता केदाळा पेंडी उबी रावली. अशी उबे रावता आसतना 11 पेंड्यो ताका नमस्कार करूंक लागल्यो. म्हणजे जुजेच्या काळजांत असलो अत्रेग. हांव देवा सवें एकवटान रावोन जाल्यार, हांव देवा थंय पवित्र भाग्यवन जिणी जियोन जाल्यार, आज म्हजे भाव म्हाका द्वेशितात पूण एक दीस म्हजे भाव म्हजो मोग करतले, मात न्ही म्हाका मानान सन्मानान लेखतले. कित्याक तांणी म्हजो द्वेश केल्यार हांव मात्र तांचो द्वेश करचो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी परतून आनी एक ताका सपन पडलें. एका सपनांत
सूर्य आनी चंद्र सयत ताका नमस्कार करूंक लागली. म्हळ्यार एक दीस आवय बापायक सयत व्हरतो अभिमान भोगतलो की तांचो निमाणो पूत जुजे भाग्यवंत प्रामाणीक सत्यवंत मातनी जाणवायेन बुद्धिवंतकायेन बरयल्लो देवाची महिमा आनी देवाचे आशिर्वाद ताजेर आसा म्हूण तांकांय कळीत जातलें. मोगाचें न्हू म्हाका तुका म्हजी तुजी वळख बऱ्या तरान आसल्यार मोगाचें न्हू आनी त्या वळखी प्रमाणे आमी जियेल्यार आमच्या आपोवण्या प्रमाणे जियेल्यार मोगाचें आमचें जिवीत नंदन जाता. देखून हांव तुमकां सांगता आमच्या क्रिस्तांव जिवितान मातनी आमच्या लौकीक जिवितान ती थोडे संगती केदाळ्या उडासोर जे हांवें सांगचे 5 संगती तुमच्या बऱ्या मतीन दवरा. तुमच्या वेपार वैवटान जावं दी, तुवें काम करच्या कामांत त्या उद्योगान जावं दी, या तुमच्या शिकपान जावं दी, तुजी देणी तालेंतां उज्जीत करच्यान जावं दी, तुजे हर एका येवजणेंत वॉट एवर युअर प्लॅन्स यू हॅव यू वील बी व्हेरी व्हेरी सक्सेसफूल. हे 5 संगती कितें तें पयलें वोकेशन तुजें देवापणें म्हणजे तुजो जिविताचो उद्देश तुजें जिविताचो ध्येय कितें जाणा जायचें. दुसरें तुजें जिविताचें मिसांव तुवें कितें पंथा पावोंक आसा कितें साधन करूंक आसा तें तुवें पंथा पावयचें. आनी तिसरें तुज्या जिवितांत आसा जें कन्विक्शन जें कितें मिसांव म्हज्या जिवितांत आसा तें खंडीत जावन संपूर्ण करून परिपूर्ण करून देवाचो आदार म्हाका आसा. देवाच्या कृपेन हांव तें पंथा पावयतलोच. आनी 5 जावन आसा त्या प्रमाणे म्हजी लायफस्टायल म्हळ्यार म्हज्या जिविताची रीत जिणेची रीत. आनी अशें आसता आसतना म्हज्या जिवितांत अपुर्बायची स्पिरिच्युअलिटी अपुर्बायची आध्यात्मिकता म्हाका तुका आसूंक जाय. म्हणजे त्या प्रमाणे आसचें तुजें तत्वशास्त्र या थियोलॉजी त्या प्रमाणे तुजें चिंतपाची रीत तुजी आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. 5 संगती तुमकां हांवें सांगले इंग्लिशान सांगता वोकेशन मिशन कन्विक्शन लायफस्टायल अँड स्पिरिच्युअलिटी. आतां कोंकणीन सांगचें जाल्यार तुजें आपोवणें तुजें मिसांव तुजें पातयेणी आनी तुजें जिणे रीत आनी तुजी आध्यात्मिकता. आनी हेच संगती मोगाचें न्हू आमी झुजेक लागू करया. आनी म्हज्या तुज्या जिवितांत जायतीं लिसांवां आमी शिकया. 2-3 दिसां पयलें हांव KMC आत्तावर एका पिडेस्ताची भेट करूंक हांव गेलो. थंयसर पिडेस्ताची आवय गडीस आसली मोतिनांतली ICUंत आसली. ती भुरगीं दुवा आनी पूत रोडोन दुकांगळोन आसली. हांव गेल्लोच तांकां हांवें बुजयलें आनी उपरांत तांच्या आवयक पळोवंक म्हाका धाडलें न्ही ICUंत कोणाक येवंक जायना. हांव एकलोच भितर येता आसतना एकली नर्स सुपरवायझर ती नर्सांची धांवून आयली. येवन म्हजे कडेन बेसा मागता. म्हाका अजाप जालें तिका खंय पळयल्या बरी जालें म्हाका तितल्या रूड आसलो देवी कलर मंदिराक ती आयिल्ली. ती म्हणटा फादर हांव म्हज्या घोवाक घेवन आयली त्या दळा लगभग 1 वर्सां आदीं तो मोर्चार आसलो. ताका असली एक विशेश पिडा आसली कोणाक सांगूंक जायना. आनी डाक्टरांनी आशा सांडली हांवें थंयसर हाडलें देवी कलोरित मंदिराक देवाचेर पातयेवन कित्याक डाक्टरांनी जायना म्हणलें खंयचीच चिकित्सा खंयचेच वखद ताका गूण करूं जायना म्हणलें. पूण थंयसर येतच आमकां मेळ्ळें तें देवाचें उतर कसलोच आलो पेल पालो वा लेप गूण करूंक शकना. ती पिडा सर्वेस्पर देव आपल्या एकाच उतरान तो गूण करता. जाणवायस बूक अवस्वर 16 वळ 12 बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12 वय कसलोसो आलो पालो लेप चिकित्सा वखद दाक्तेर आस्पत्र गूण करूंक सकनातली पिडा म्हज्या घोवाची देवान गूण केली. म्हजो घोव संपूर्ण तरान बरो जाला. आतां सोरोसय सोडला मागणें करता पळयत पुस्तक वाचता ध्यान करता रेतेरेक वता आनी अपुर्बेची जिणी जीवन आसा. ताका घेवन म्हाका येजें म्हण आसलें पूण हांगा आस्पत्रांत जायतें काम आसल्यान म्हाका येवंक जावना. हांव बेगीनच येतलें. म्हाका जेन्ना म्हाका थंयसर ICUंत गेल्ल्या वेळा सयत म्हजो भावार्थ वाडलो आनी म्हजो भावार्थ गूण जालो. आनी उपरांत थंयसर जायत्या पिडेस्तांक तेणें दाखयलें जायत्या पिडेस्तां खातीर मागोन हांव फाटीं आसतना थंयसर आस्पत्रांत आनी एका रुमाक हांव गेलो. थंयसर एकलो मध्यम प्रायाचो व्यक्ती आसलो. ताजे लागीं मागता आसतना तो म्हाका म्हणलो फादर हांव देवी कलोरित मंदिराक आयलां सुमार वर्सां पयलें कित्याक म्हाका कॅन्सर पिडा आसली आनी कॅन्सर पिडा वरवीं हांव मोर्चार आसलो. आनी डाक्टरान म्हळें तें 4th स्टेज हांव मरता म्हण सकाळीं चिंतलें हांव मरता म्हण. पूण देवी कलोरित मंदिराक येतच म्हाका थंयसर देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें. आनी देवान म्हाका म्हळें म्हाका साध्य म्हणचें कितें आसा गी. हांव सर मनशा कुळाचो रचणार म्हाका असाध्य म्हणचें कितें आसा गी. जेरामाया प्रवादीचो बूक 32 वसर 20 आनी 7 वड जेरामाया चॅप्टर 32 वर्स 27 हांव देवाचेर पातयेवंक लागलो.
खंयच्याच दाक्तेरा गुण करूं जायनातलें, खंयच्याच वखदाक चिकित्से गुण करूं जायनातलें. म्हजो देव म्हजो स्वामी जेजू गुण करता म्हणून जाणां जावन स्वाम्याक म्हजें जिवीत हांवें समर्पण दिलें. ताज्या उपरांत हांव एक नवो व्यक्ती जालो. हांवें पयत पुस्तक वाचून सुरू केलो, मागणें करून सुरू केलें, देवा थंय रावून सुरू केलें. देवान म्हजेर आशिर्वाद घाल, म्हजी पिडा संपूर्ण तरान गुण केली. देवाक जावं अर्घ आनी हुगलाप उपरांत म्हजे रिपोर्ट सुचून नॅगेटीव येवंक सुरू जाले. हांव बरो जालो. तितल्यार म्हज्या बायलेक लगभग आतां 1-2 वर्सां पयलें कॅन्सर जालें, थ्रोट कॅन्सर. आनी आमी परतून आशा सांडली. दाक्तर म्हणलें ऑपरेशन करूं बारीक कश्ट, कित्याक तें गोमटेक आसा, थंयसर ताळ्याक लागून साध्य आसा आनी तकलेंत कुडीकेच्या शिरांक लागून साध्य आसा. ऑपरेशन करूंक जावचें ना, आमी तशेंच सोडिचें पडटलें. केवल वखद दिवन तिची दूख मरोंक मात्र आमी चिकित्सा दिवयेत म्हणून सांगलें. पूण म्हाका न्हू, आनी तो म्हणटा तो आनी ताजी पत्नी दैवीक रेतर मंदिरांत येवन मागणें करूंक लागली, हांगासर रेतेर करूंक लागली. देवान अजाप विजमीत केलें. आनी उपरांत दीस वेतना दाक्तरांची चिंता बी बदललें. दाक्तर म्हणाले आमी कशें करलें, ऑपरेशन करता. तिका मात्र उपरांत उलोवंक इल्लें कस जातलें, पूण तिच्या जिवाक आपाय आसचो ना. त्या प्रमाणे आमकां ऑपरेशन करूंक जावचें बरें दिसता. देवसेक अजाप करन ती पिडा उणें करनासा म्हणून सांगूंक लागली. आनी अजापांनी म्हणल्या बरी एक दीस सर्जरी केली. आनी फादर तुमी आयल्यात आस्पत्रेक मेळोवन तिका, आनी थंयसर ऑपरेशन केलें. सर्जरी करून तो कॅन्सर असो गेड्डे कॅन्सराचें तें ट्युमर तें काडलें, ऑपरेशन करून काडलें. ताज्या उपरांत तिका आतां उलोवंक इल्लें कस जातात. पूण ती पिडा संपूर्ण तरान नपयस जाल्यार तिच्या कुडींत संपूर्ण तरान नॅगेटीव उलोवंक कस जाता जाल्यार तिच्या जिवाक कसलेंच बाधक ना. ती संपूर्ण तरान बरी आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गां बापा होगलाप जेजू, जय जय पवित्र आत्म्या. तूं अर्ती अजापान विजमितां कर, आमच्या जिवितांत तूं जैत लाभयता. जुजे की मोगाच्यान वर्ती अजापां विजमितां कर, देवान जैत लाभयलें. तो आपल्या भावांक सोदून दोताना गेलो. थंयसर गोरवां सोरो नासलें, ते बोकऱ्यांक आनी आपल्या बापायची हिंड सोरो नासलें. 11 जाण वो झुजे येतना ते हांसोंक लागले. आळे हांगासर येता एकलो सोपणयली. ताज्या आवय बापायक ताचो भारी मोग, आमचो कांय मोग करना ती आवय बापाय. ताका आनी ताज्या आवय बापायन शिकयता बोध म्हणून तो लागीं आयिल्लोच. ताका सरसरीत मारलें, ताचो दगलो खाण ताका विणगो केलो. विणगो करून त्या पोट्ट बांयत उडयलो. म्हाका आमकां उडास येता. नव्या तस्तामेंतान सोमयान जेजूक विणगो करन त्या जेरबादांक मारन आनी उपरांत ताच्या माथ्यार खांट्याचो मुकुट दवरन खुर्सार उमकळयलो. तांणी चिंतलें ताका शिकयता बूद, ताचो मोग करतल्या सर्गीच्या बापाक शिकयता बूद म्हणून. कित्याक समज जेजू मोगाच्यान हर एक फावटी आयकतालो तो चाळो. ताणें जेन्ना 40 दीस आनी रात उपवास केल्ल्या वेळार थंयसर जॉर्दान न्हंयेंत दिंबेर पडून हात वयर करून मागणें केल्ल्या वेळार ताका आयकल्लो तो ताळो. तूं म्हज्या मोगास पूत, तुजें तें हांव व्हरतो मानवाला. तूं म्हज्या मोगास पूत, तुजें तें हांव व्हरतो मानवाला. मोगाच्यान ही उतरां सोमी जेजू हेरांक सांगतलो. बाप म्हजो मोग करता, हांव बापा थंय आसा आनी बाप म्हजें थंय आसा. हांव आनी बाप एकच. देखून मोगाच्यान ताका कशें केलें, विशेश वळवळांचें मोन ताका दिलें. ताका खुर्सार विणगो न्हिदयलो, मातनी ताच्या हाता पांयांक खिळे मान ताका भुंय आकाशाच्या आनी भुंयच्या मदें ताका उमकळयलो. जाल्यारय तो मोगाच्यान ताका खुर्सायिल्ल्या विरोध एक उतर उलयना. ताच्या बदला तो म्हणटा बापा बापा, ताका बक्षी ते कितें करतात म्हूण तेणें. जेजूच्या सगळ्या आंगार जेरबादांचे मार आसले. त्या जेरबादाच्या मारा वरी ताच्या आंगाचे हर एक कडेन खात पिंजरली, मांस सयत बेसन जाल्लें, हाडां दिसतलीं. रगत वचून त्या गायांतलें उदक वचून ताच्या सगळ्या आंगार रगत उदक सयत नातलें. आनी त्या जाळा ते ताका खेळकुळां करतले. तूं काय बचाव कर, हेरांकी बचाव कर, एक पटी आजा बिजमीत कर, सकला ये तेच ना आमी तुका पाती येता म्हणून ताजें हय ताची खेळकुळां करनासलें. जाल्यार मोगाच्यान सोमी जेजू म्हज्या तुज्या पातकां खातीर त्या खुर्सार उमकाडलो. जुजे पळय मोगाच्यान त्या पोट्ट बांयत पडल्यार आपल्या भावा विरोध एक उतर उलयना. वाचा तुमी उत्पत्ती बुकांत 30 आनी 7 वसरांत एक उतर उलयना. उपरांत त्या भावान चिंतलें ह्या आमच्या भावाक पोट्ट बांयत घालून लगाड काडल्यार कितें फायदो, ताचे तावन इल्लो लाभ करया. पळया मनीस कितलो अबस्वार्थी जाता. पळया हाव दे बिकम व्हेरी सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड अँड ग्रीडी. त्या भुरग्याक 14 या 15 या 16 वर्सांचो ल्हान भुरगो ताका खाण मिदियानाच्या वर्तकांक विकतात. मिदियानाचे वर्तक कानान देशांत थावन तेवशेन इजिप्त आपयण करनासले, तांकां विकून 20 रुपयाची नाणी घेतात. पळया चड जाण मोगाच्यान कुटुंबाच्या सान्यांकच विकतात. स्त्रियांक विकतात, भुरग्यांक विकतात, थोडे भशेन भावाक विकतात, भयण्यांक विकतात. ह्या बापांची आस्त मालकड्यांची आस्त भितर घालतात, भाव भयणीची आस्त भितर घालतात, शेजारची आस्त भितर घालतात नाण्या खातीर. नव्या तस्तामेंताक येता आसतना जुदास आपल्या धन्याक 30 नाण्यांक तो विक्रीत करता. खरेंच म्हणजे दिसांनी म्हाका नियाळ करता आसतना आमी हे नियाळ करीस. हांवें पयशांच्या आशेन, दुडवाच्या आशेन कोणाकी अन्याय केला घी.
धनियाक ह्या कंपनीक हांवें लॉस केला की सांबाळ काण घेवन नीज काम करिनासतना कंपनी लॉसार वचोंक नश्टार वचोंक कारण जालां. आनी आतां जुजे मिदियानाच्या वर्तकाच्या हातांत आसा. ताच्या हाताक बांदला, पांयांक बांदला, वोंड व्हरून येता ताका, विणगो केला, लजे बरीत. एक भुरगो लजे बरी जाल्यार कितले ट्रॉमा ताका येता, कितले तिरस्काराची भोगणां येतात, बेजाराची भोगणां येतात, हलक जाल्लीं भोगणां येतात, जिणीभर तसली मानसीक पिडेस जातात. पूण म्हाका जुजे मानसीक पिडेस जालो ना. कशें म्हणजे ताच्या मतींत मोगाच्यान परतून परतून दोळे धांपता आसतना तो उडास करता. कीर्तन 40:6 दावी बोर्ड. बी स्टील अँड नो दॅट आय एम द लॉर्ड युअर गॉड. Psalm 46:10. शांत जा आनी जाणा जा, हांव तुजो सर पदवेदार देव. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये सर्वश्रेष्ठ, सगळ्या पृथ्वेचेर सर्वश्रेष्ठ. जुजे ताच्या मतीन नियाळ करता. म्हजो देव सर पदवेदार, म्हजो देव सर सत्यवन. ताका साध्य म्हणलें कितेंच ना. ताणें म्हाका सोपान दाखयलां. एक दीस सूर्य आनी चंद्र सयत म्हाका नमस्कार करतले. एक दीस 11 पेंड्यो सयत म्हणजे 11 भाव सयत म्हाका नमस्कार करतले. म्हणजे हांव म्हजें प्रामाणीकपण सांबाळटलों, हांव म्हजें निश्कळपण सांबाळटलों. म्हाका जर तर तूं तुजें निश्कळपण सांबाळटाय, प्रामाणीकपण सांबाळटाय, देव पळया कशें अजाप आनी विजमितांनी वय आमकां समाज दिसचें ना. वाट आमची वांगडी तिंगडी वाट, कश्टांची, नश्टांची, पिडे शिडेची आनी अवमर्यादेची वाट म्हूण आमी चिंतूंक आसा. त्या अवमर्यादेच्या वाटेन देव मोगाच्यान मान गौरवाची, मर्यादेची आनी सन्मानाची, ससनी जिविताची वाट तुका दाखयतलो. प्रेज द लॉर्ड. जेजूक मोगाच्यान अवमर्याद केली, नालिसाय केली, कुर्सार एका अपराध्या बरी किळ्यांक उमकळोन ताका लगाड काडलें. पूण जेजूच्या त्या मरणाद्वारी पुनर्जिवंतपणाची खेदवर्ती महिमा, वैभव, सन्मान समिया जेजूक मेळ्ळो. मिद्यानाच्या वर्तकांनी जुजे कोण थंयसर मार्केटींत उबो केलो. सांते मार्केटींत. आमी सांते मार्केटींत कितें विकता? भेंडांगी, अळसांडेगी आनी थोडे फावटी गोरवांगी, कुंगडांगी विकता. आनी हांगासर कोणा विकलो? जायत्या गुलामां मदें जुजेक विणगो करून थंयसर उबो केला, हातांक पांयांक बांदून घाला. वो धांवन असो अपराधी म्हणल्यार बरी पाप बिरमत भुरगो, तो नेणटो भुरगो केवल पळयता सगळां कितें करतात गी म्हूण. आनी हे मिद्यानाच्या वार्ताक म्हणटा ताका इतल्या नाण्याक कित्याक तांणी 20 रुपयाच्या नाण्याक तांणी मोला घेतला, तर ताची ताणें एक 2 शिंगी 3 शिंगी रुपयाची नाणी करची म्हण तांचें आलोचन. बारी बरो सोबीत इस्रायलाचो भुरगो तुमकां कोणाक मेळना. गुलाम भुरगीं कोणाक मेळटात. इस्रायलाचो भुरगो पळोवंक कसो आसा, भांगरा बरी परसळटा, ताची कात पळया, ताका काडमीशी फुटोवन सुरू जाल्या. मात्र इल्ल्या दिसांनी कळ्ळें बऱ्यांतल्या बरें काम करतलो. कोणाक जाय 1000 रुपयाच्या नाणयाक, कोणाक जाय अशें विचारतना मोगाचें नांव पोतिफेर म्हणला आयलो. तो फारावाचो अधिकारी. ताका जायते नौकार आसले, पूण घरा वचोन ताका वेळ नासलो. ताजी बायल घरांत केदाळे म्हणटाली, आमकां एक नौकार दवर, आमकां एक नौकार दवर, आमकां एक बरो नौकर जायचे. तूं नौकर नासतना तूं कोणाक सैऱ्यां देऱ्यां हाडल्यार घरांत तुज्या घरच्यांक, तुज्या घरा रांदून वाडचें कोणें, तुज्या आयिल्ल्या सैऱ्यांक बरें करून सरबराय कशें करची. देखून म्हाका एक बरो नौकर हाड. देखून पोतिफेरान पळयलो हो तरणाटो बरो सोबीत दिसता. म्हज्या बायलेक भुरगीं नात, आपल्या भुरग्या बरें करून पळयतली म्हणून ताणें म्हळें कितले पयशे जाल्यार दिता, कितल्या पयशान दितात म्हणी साल. तांणी 1085 म्हळें जाल्यार ताणें म्हळें ताच्या 100 रुपयाची नाणी दिता की म्हळ्यार दक्षिण तांणी म्हळें जायत म्हणून तांकां लगभग 70 रुपयाची नाणी लाभ जाली. गडये भितर ताका दिलो. मोगाचें अशें ताका विकलो. समिया जेसूच्या आंग वस्त्रांचे सयत मोगाचें सोडती घाली. जुजेक पोतिफेरान आपल्या घरा व्हेलो, आपल्या बायलेचे सेवा करच्या खातीर घरांत ताका दवर. पूण आतां कितले अपुरब्याचीं उतरां तुमकां वेळ मेळ्ळ्यार वाचा. 30 आनी 7 वसर जालो, 30 आनी 8 वसर, 30 आनी 9 वसरान जेनेसीस चॅप्टर 39 आमी वाचता. पोतिफेराच्या घरा गेल्लोच पोतिफेराचें घराणें मोगाचें ग्रेस्त जालें, आशिर्वादां बेसांव आयलीं. आमची मोगाचें आमची अस्मिताय खंय गेल्यार थंयसर आशिर्वाद आसता, खंय गेल्यार थंय बेसांव आसतात. आमकां ग्रेस्ताय जायचें म्हणून ना, पूण देव आमी गेल्ल्या जाग्याचेर आशिर्वाद घालता. अब्राहम गेल्ल्या जाग्याचेर देवान आशिर्वाद घालो, जुजे गेल्ल्या जाग्याचेर आशिर्वाद घालो. पूण मोगाचें स्वार्थी लोक जायते आसता. आमी तुमी थंयसर वाचल्यार पोतिफेराची बायल पोतिफेर घरांत नासल्या वेळार हो भुरगो तितल्या भितर वाडलो. एक 3-4 वर्सां जालीं, म्हणजे एक 18-20 वर्सां जाता आसतना बरी काडमीशी येता आसतना पोतिफेराच्या बायलेक ताचेर दिश्ट पडली. बारी सोबीत तरणाटो सेवाक आमच्या घरांत आसा. पोतिफेरा ताचेर बरी पातीनी आसा. आतां हाताक पांयांक घोडे सयत घालना, घरांत बरें करून काम करता. मात हेरा नौकरांगी बरें करून पळयता. तर हाचे सांगता कुडीचो संबंद दवरयेत. देखून पोतिफेर नासल्या वेळार ताका आपल्या कुडाक वणहाण ताच्या सांगता लैंगीक करणी करूंक पळयता.
आनी त्या वेळार मोगाचे न्हू जुसेन सांगली उतरां पळया 30 आनी 9 वसरांत 9व्या वळीर जेनेसीस चॅप्टर 39 वर्स 9 असलें पातक म्हज्या देवा विरोध आनी म्हज्या धन्या विरोध हांव कशें करूं. धनी ना थंयसर देव दिसना पूण जुजेन मोगाचे न्हू धनयांक पळयलें देवाक पळयलें. प्रामाणीक मनीस मोगाचे न्हू केदाळे चिंता उपरवाला देखता है उपरवाला देखता है. म्हजो देव म्हाका पळोवन आसा ताचें निश्कळपण ताणें सांबाळलें आनी तितल्यार पतिवाराच्या बायलेन चक्कड कामागरांक आपोवन ताचेर फटकरो आपोवात घालून ताका जैलान घालें तरी मोगाचे न्हू ताणें प्रामाणीकपण ताचें नितीवंतपण सांबाळलें. देखून मोगाचे न्हू एक दीस तो फारावचो प्रधानमंत्री जावंक पावलो. प्रधानमंत्री जावंक पावलो मात न्ही जेन्ना ताचे भाव थंयसर दुकोळ येवन तांच्या गांवांत कश्टल्या वेळार ते आयिल्ल्या वेळार ताणें तांकां तिरस्कार करूं ना या तांकां ताणें अन्याय करूं ना. बगार तांच्या लागीं ताणें म्हळें 50व्या वर्सांत 20व्या वळीर आमी वाचता जेनेसीस चॅप्टर 50 वर्स 20 तुमी म्हाका वायट केलें पूण म्हज्या देवान तें म्हज्या बऱ्याक काडलें. सबारांचो जीव वाचोवच्या खातीर देवान अशें केलें. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी जर तर म्हाका कश्ट येतात सबारांच्या बऱ्यापणा जावंक पुरो. तुका कश्ट येतात तुज्या कुटुंबाच्या भुरग्यांच्या बऱ्यापणा परस जावंक पुरो. ते कश्ट सोसूंक मोगाच्यान आमी शिकासी. ते कश्ट आमी स्विकार करूंक शिकासी. जेन्ना म्हजें तें तुजें तें आमची अस्मिताय आमची वळख सारकी आसता हांव देवाचो भुरगो सर्गींचें राज म्हजें तें गम्यस्थान म्हज्या जिविताचो शेवट तेन्ना म्हजें तें येता ऑथॉरिटी म्हजें तें येता अधिकार देंवसरान धांवणोवचो वायट खोट्या स्पिरितान धांवणोवचो वायट संवय आमचे तान पयस करच्यो आनी जेसूच्या पुनर्जिवनपणाचें जिवीत जेवचें. दोळे धांपया मोगाचें न्हू. जर तर तूं जाणा जाताय तुजी अस्मिताय तुजी वळख तूं जाणा जाताय तुजी डेस्टिनी तुज्या जिविताचो शेवट आनी तेन्ना तूं जाणा जाताय तुजो अधिकार देवा थंय एकवटान रावता आसतना तुका मेळटा ती दैवीक अधिकार. सगळे वायट सवय तुजे तान पयस धांवणूक तुजे तान पयस करूंक पवित्र भाग्यवान निश्कळंक जिणी त्या जुजे बरी खुर्सायल्या जेजू बरी जियोंक सस्सू जेजू तुका कृपा दिता. अशें तूं पातयत आसतना देवाची आशिर्वादां बेसांवां तुमचेर येतात. रोयना तूं कॅन्सर पिडेन कश्टान आसा जेजू तुका गूण करनासा बरें करनासा. मिली म्हूण तुका आपयतात. लुसी यू आर बींग हील्ड बाय द लॉर्ड डू नॉट वरी एट ऑल. आल्बन यू आर ब्लेस्ड. जसिंता यू आर ब्लेस्ड. कॅथरीन म्हणली बहीण मागोन आसा कातीचे कसली एलर्जी आसा. रियोला यू आर बींग हील्ड एंड यू आर बींग ब्लेस्ड. रेनिटा तूं दुखां गळोन आसा देवान तुजें दुखां पळयलां. सायमान तूं दुखां गळोन रडताय रातीक दिसाक भुरग्यां खातीर आनी रडा नाका तुजें जिवीत देवान नंदन केलां. देवा थंय तूं आशिर्वादां वयर आशिर्वादां अनुभव करतलोय. प्रीतम तुजें गाजरी जिवीत नंदन जाता. भियेनाका तुज्या आनी तुज्या बायले मदें वर्त माया मोग आनी एकवट आसा जाता. विलफ्रेड देव तुका उलो दिता तो सोरो सोडूंक वायट सवय सोडूंक आनी तुजें जिवीत रुपांतर करूंक मोगाचें न्हू देवाचो ताळो आमी आयकुया. भोव मोकळा सर्गींचे बापा आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. आयचो दीस व्हरतो दीस तुवें आमकां फावो केलोय. दैवीक दिव्य वाणी मागण्याचे ह्या कार्यक्रमा द्वारे तुजो ताळो आयकोवचो तुजो संदेश आयकोवचे आमचें जिवीत बदलोवचें तुमचें वर्तें भाग वर्तें एक आपण तुवें आमकां फावो केलाय. तुज्या उतरां प्रमाणें आमच्या जिवितांत जावं दी. आमी तुजे सेवक जावन जियोंक आमकां कृपा दी बापा आमच्या मागण्या तूं कान दी. सर आमच्या मागण्यांनी तूं आमकां पाव. समिया जेजूच्या भोव पवित्र आनी सक्तेवंत नांवान हे मागणे आमी करता. आमेन आमेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं आनी तुमचें सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. काळीज भरलेलें पातकान नातलें म्हाका समाधान आयकलें तेन्ना जेजू मेलो खुर्सार. ताच्या पांयांक सर पडलो स्वादीक शांतीन हांव भरलो. आतां बुजवणदार म्हजे थंय जियेता हाल्लेलुया तो म्हजे थंय जियेता हाल्लेलुया तो म्हजे थंय जियेता. दिसरा संतोशान नाचता आशिर्वाटेन हांव चलतां कित्या बुजवणदार म्हजे थंय जियेता हाल्लेलुया तो म्हजे थंय जियेता
हालेलुया तो मोचे थंयची येता मोगाच्या न्हू समी जेजू तुजे थंयची येता म्हजे थंयची येता त्या समिया जेजूचे एक कोठान आमी रावया तुमकां म्हाका फोन करूंक आसले हांगासर सकला म्हजे फोन नंबर आसा डिवायन कॉल सेंटरची वेबसायट आसा www.dccmulki.in हांगासर यू कॅन सेंड युअर मास इंटेन्शन्स म्हणून थंयसर आसा त्या वेबसायटीचेर थंयसर क्लिक केल्यार तुमी मिसांची त्या सामान धाडूंक की थंयसर तुमकां साध्य आसा केवल मीस धाडचें जाल्यार केवल 150 रुपये मात्र सांगात आसता तुमकां टीव्ही टेलिकास्ट जाल्यार तुमचे फोटो घालून एडवर्टायजमेंट करी जाल्यार 1150 रुपये तीन धाडूंक थंयसर उपाय आसा लव ऑफरिंग तुमी धाडयेत तुमची त्या सामान धाडयेत आनी आमचे व्हिडियो बरें करून पळयत देवाचें आशिर्वादान तुमकां मागता आनी आमचे पास्कांचे फेस्त आसतना तुमकां हर एकल्यां पुनर्जीवन जेजूचो वैयक्तीक अनुभव जावं दी तुमच्या सर गरजांनी तो पुनर्जीवन जेजू तुमकां पावोवन दी म्हणून मागता देव बरें करूं.